खेळा प्राधिकरण आणि गोंय खेळा आणि युवा वेव्हार संचालनाचे मेळून 1000 अधिकारी काम करतात अशें आसूनय खेळा मळार आमकां जाय तसो रिजल्ट मेळिल्लो ना. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन खंत उक्तायली. दोनूय खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतल्या उपरांत मंत्री गोविंद उलयलो. निवासी शिबिरां आयोजीत करून खेळगड्यांक प्रोत्साहन दितले. बॅडमिंटन, टेबल टेनिस आणि स्विमींग अशा 3 खेळा प्रकारांत भुरग्यांक प्रशिक्षण दितले. हे खातीर भुरग्यांची निवड केल्ली आसा. जून म्हयन्या मेरेन ही निवासी शिबिरां सुरू करतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. आमकां हे डिपार्टमेंट जे आसात किंवा जी ऑथॉरिटी जी आसा ती आमकां रिवॅम्प करपाची खूब गरज आसा, रिवायव करपाची खूब गरज आसा. बरेचशा तातूंतल्यान आमकां एक गोश्ट, इतलें सगळें आमी काम करतात. ऑलमोस्ट SAG कडेन 740 स्टाफ आसात. DSY कडेन ऑलमोस्ट 186 स्टाफ आसात. ऑलमोस्ट 1000 ऑफिसर्स फ्रॉम A to D ग्रूप सुद्दां आज काम करतात. ताजे वयतल्यान आमकां कितले रिटर्न्स येवपाक जाय. ज्या तरेन आमी खेळामळा वयली जर कामगिरी जर पळयली जाल्यार बरेचश्यो काही गोश्टी अजून पर्यंत आमकां तो रिजल्ट्स मेळपाक लागना. तो रिजल्ट्स आमकां कित्याक मेळपाक लागना हेज्यो काही गोश्टी आमी थोडोसो एनालिसीस केल्लो आसा. काही आमची सेंटर्स जे आसात ते रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स किंवा रेजिडेन्शियल सेंटर्स ओपन करपाचे आमी ठरलेले आसात. पयलो जो रेजिडेन्शियल जो आमी कॅम्प जो आमी सुरू करतले किंवा जी ट्रेनिंग दिवपाक आमी सुरू करतले, खेलो इंडियाच्या अंतर्गत आमी 3 स्पोर्ट्स आमी घेतिल्ले आसात. ते म्हळ्यारूच टेबल टेनीस, दुसरो म्हळ्यारूच आमचो बॅडमिंटन आणि तिसरें म्हळ्यारूच आमचें स्विमींग. बॅडमिंटन आनी टेबल टेनीस ताजी पेरंट्स जे आमी सिलेक्ट आमी जे केल्ले आसात भुरग्यांक, तांकां ऑलरेडी तांच्या पेरंट्सां कडेन मिटींग घेवन ताजेर ढोबळ प्लॅन तयार जातलो आणि केन्ना आमी सुरवात करतले म्हणजे बिफोर जून वी आर डेफिनेटली गोईंग टू स्टार्ट ऑल दीस सेंटर्स.